हांगासर बायबला विशयांत तुमची जाणवाय कितली म्हणून तुमींच परीक्षा करच्याक 11 सवालां आसात। निमाणे एक सवाल तुमकां सारकी जाप कमेंट करच्याक जावन आसा। सारकी जाप पयलें कमेंट केल्ल्यांचें नांव मुखल्या व्हिडिओंत हांव थिळसितां आनी तांकां उल्हासितां। आदल्या व्हिडिओच्या सवालांक पयलें सारकी जाप दिल्ल्यांच्या पट्टेर तुमचें नांव आसा गी पळया। तुमी तयार आसात तर आयचो व्हिडिओ गळाय करनासतना सुरू करुया। पयलें सवाल जुआंव बाप्तिस्त अरण्यांत कसलें खाण खावन आसलो? ए उंडो आनी मासली, बी मान्ना आनी लवे, सी दूद आनी मोव, डी देंपे आनी रानमोव। सारकी जाप ऑप्शन डी देंपे आनी रानमोव। दुसरें सवाल जुआंव बाप्तिस्त कसले वस्तूर न्हेसतालो? ए खऱ्या लोवेचे, बी बकऱ्या लोवेचे, सी वागाच्या चामड्याचे, डी आंजुराच्या कोल्यांचे। सारकी जाप ऑप्शन ए खऱ्या लोवेचे। तिसरें सवाल जुआंव बाप्तिस्ताचें शीस कापूंक कोणे परमाण दिलें? ए पिलातान, बी जुदास इस्कारियोतान, सी हेरोदान, डी हेरोदाच्या बायलेन। सारकी जाप ऑप्शन सी हेरोदान। चौथें सवाल जेजूचो शीस जावन आशिल्ल्या जुआंवचो भाव कोण? ए पेद्रो, बी जाकोबो, सी मातेवो, डी आंद्रे। सारकी जाप ऑप्शन बी जाकोब। पांचवें सवाल जुआंव आनी जाकोबाच्या बापायचें नांव कितें? ए जाकारी, बी सिमाओ, सी जुजे, डी जेबेदेव। सारकी जाप ऑप्शन डी जेबेदेव। सवें सवाल जुआंवक आनी जाकोबाक जेजून खंयचें आड नांव दिल्लें? ए मोगाचें सीस, बी गडगड्याचें पूत, सी देवाचें पूत, डी उजवाडाचें पूत। सारकी जाप ऑप्शन बी गडगड्याचें पूत। आता वेळ जावन आसा आदल्या व्हिडिओंतल्या सवालाक सारकी जाप पळोवचो आनी सारकी जाप पयलें कमेंट केल्ल्यांक उल्हासूंचो। आदल्या व्हिडिओंतलें सवाल जावन आशिल्लें देवान नोयेचो खंयचो गूण पळोवन ताका विंचून काडलो? ह्या सवालाची सारकी जाप प्रामाणीकपण। आनी ह्या सवालाक पयलें सारकी जाप कमेंट केले जावन आसात जॉन्सन फेर्नांडीस, मारिया रोड्रिगेज, रेशमा डिसोजा, डोरोथी अलेक्स आनी आनंद। हांकां हांव उल्हासितां आनी अभिनंदन पाठयतां। सातवें सवाल जेजू कुर्सार उमकळतना जुआंवक कितें सांगलें? ए स्वार्थ परगट कर, बी तूं म्हज्या मोगाचो, सी ही तुजी आवय, डी पवित्र स्नान दी। सारकी जाप ऑप्शन सी ही तुजी आवय। आठवें सवाल लुकाची व्याप्त कसली जावन आसली? ए वैज, बी सुंकागार, सी पागी, डी तंब करची। सारकी जाप ऑप्शन ए वैज। नवें सवाल नव्या सोल्ल्यांतलें खंयचे बूक लुकान बरयल्यात? ए लूक आनी हेब्रेवो, बी लूक आनी धर्मदूत, सी लूक आनी उगडापण, डी लूक आनी रोमागारांक। सारकी जाप ऑप्शन बी
लूक आनी धर्मदूताची कृत्यां. 10वें सवाल. लूक जेजूच्या 12 शिसां भितरलो एकलो जावन आसलो. हे वाक्य ए सारकें, बी सूक, सी पावलाचो सांगाती, डी 72 शिसां मदलो एकलो. सारकी जाप ऑप्शन सी पावलाचो सांगाती. आता वेळ जावन आसा तुमी सारकी जाप कमेंट करच्याक सवाल विचारचो. आयचे सवाल अशें आसा. जेजून सांगली खंयची वपार लुकान बरयल्ल्या सुवार्तेंत मात्र वाचूंक मेळटा. ह्या सवालाची सारकी जाप वेगळी कमेंट करून आमकां तिळशिया. व्हिडिओ अखेर पर्यंत पळोवन तुमचे जवाबी कमेंट केल्ल्याक धन्यवाद. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करया, शेअर करया आणि सबस्क्राईब करा. परत मेळया मुखल्या व्हिडिओंत. देव बरें करूं.